प्राचीत काळ गोबराचो बुधवार पयलें वाचप जोएल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप 22 वोळी 12 ते 18. आजुनी सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदोन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोसरां न्हय, तुमची काळजां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकलुतसार, व्हडे सोंसणीकायेचो आनी दोयाळ काळजाचो. कास लायल्यार पर्यान आपुणूच चुचुरता कोण जाणो जायत. तो घडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समर्पूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जोमात बरात, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बालकांक पर्यंत न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मदें यात्निकांनी सर्वेस्पराच्या मुनयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरकेक बोगस, तुजे दायज केडण्यांचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्रांच्या हातान दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटली. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरजेची काकलूत केली. देवाचें उतोरे. अंतर्गीत. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोणवाल्या देवा गुन्या पुसून उडय. पातकांचें कोत धुवन म्हाका नितोल तूं कर. रेबांतलो खाड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तीर मोन घडून देवा. परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिंकयतलो देवा. तुजे सुरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. दुसरें वाचप. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप 5 वोळी 20 आनी 21, 6 वोळी 1 आनी 2. बाबा भणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशीकूच देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात, कित्याक देवान अशें सांगलां. शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतोरे. उद्गार. आज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. शुभ वर्तमान.
मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20 वर्सोवो गोळी 1:6 आनी 16-18. जेजून आपल्या शिसांक म्हटले, चोत्राय दोरात, तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशा उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या कास्की कुडांत भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन कोंतीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने.